Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. प्रितीच्या भावां भयणींनो, आमी सगळीं यात्रेकारां एका जाग्यार रावना, पूण एके सुवातेर थावन दुसरे सुवातेर, एका गांवांत थावन दुसऱ्या गांवांत वो एका देशांत थावन दुसऱ्या देशांत वेगवेगळ्या कारणां पासत वेता. शेकी संवसारांतली यात्रा सोंपतोच आमी स्वर्गार वचूंक जाय. जी दुसऱ्या जाग्यार थावन आमच्या गांवांत येतात तांकां आमी स्थलांतरी भाव भयणी म्हणटा. आयच्या चवथ्या नोवेनांचो विशय स्थलांतरी भावां भयणींचें खाशेलपण सांबाळून तांचो समुदायीक भरवासो थिरावया. हो विशय मनांत दवरून स्थलांतरी भावा भयणींचें खाशेलपण सांबाळूंक आनी तांचो समुदायीक भरवासो थिरावंक सान फ्रांसिस्क शावेराचे मजतीन खुर्सार खिळायलोल्या जेजू लागीं हे मिसाचे भेटेंत मागुया. लोकगणतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा होर दोंगोर सोडून येदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक? हांगा उंडो ना, उदोकूय ना. पोट भरोना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्वराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातोक केलें. सर्वेस्वरान आमचे सोरशिले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनवती कर. मोइजेसान पोरजे खातीर विनवती केली आनी सर्वेस्वरान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटोच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. म्हजो उपदेश शीत दिवन आयक, म्हजे पोरचे. हांव सांगूंक येता ताका कान दी. वापारीनी खबर सांगता, पुर्विले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उगडापे करता. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. पूण तोंडा पुरतें मात तें तांचें उलोवप. तांच्या ओंठांची उतरां फोटकिरीं. ताका दिल्लें उतर काळजांत तीं सांबाळी नासलीं. ताचे लागीं केल्ल्या कराराक विस्वाशी ना जालीं. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. तो तांकां मार घालतालो तेन्ना तीं ताका सोदूंक लागतालीं आनी काळजांत थावन ताचेशी परततालीं. तेन्ना देव आपलें खोडोप म्हूण, परमेस्वर देव आपलो तारोक म्हूण तांकां उगडास येतालो. जबाब सर्वेस्परान केलां तें कदींच विसरूं नये. पूण आपले
व्हडे कोनवाळायेन तांचें पातोक ताणें बोगशिलें आनी तांकां सोडयलीं. आपलो राग परतून परतून दामून दवरलो. आपलो क्रोध ताचेर चडूंक दिलो ना. जबाब सर्वेस्पोरान केलां तें कोदींच विसरूं नये. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चितीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जियोवन त्याहून तो खालतो जालो. मोरोपर्यान आनी खुर्सार मोरोपर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हड तें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवांक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रचणेन परगोडचें. देवाचें उतर हें. उद्गार. सोम्या जेजू क्रिस्ता, नोमान वंदोन मोहिमा स्तुती दिनवास तुका. तुज्या खुर्सा वरवीं संवसाराची तुवें दोयेन सोडवण केली. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून निकोदेमाक म्हळें, स्वर्गार थावन देंवलोल्या आनी स्वर्गार रावतल्या मनशाच्या पुता बगर कोणूच स्वर्गार चडूंक ना. जसो मोइजेसान अरण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतोल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगळ्यांचो नाश जायना जावच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी स्थलांतरी भावा भयणीचें खाशेलपण सांबाळून तांचो समुदायीक भरवासो थिरावंक आपल्या प्रवचनांतल्यान तांचे पासत आपलो ताळो उबारूंक प्रयत्न केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी स्थलांतरी लोकांक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक आनी तांचे हक राखूंक आनी कायदे काडटात ते सगळ्यांच्या बरेपणा पासत काडूंक तांकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. संवसाराच्या वेगवेगळ्या जाग्यांचेर झूज चालूच आसा. ह्या झुजांक लागून जो लोक स्थलांतर जाला तांच्या देशांत शांती येवंक आनी त्या लोकांक परतून आपल्या गांव घरा शांतीन जिवंक मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या शिक्षणीक खात्यांनी स्थलांतरी लोकांचे आनी तांच्या भुरग्यांचें खाशेलपण वळखून घेवन तांचो समुदायीक भरवंसो थिरावंक तांकां करपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा, आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणता. आमेन. नियाळ. देवाची येवजण. जुआंव अवेस्वर 3 वोळ 15. नियाळाक आधार. एक मनीस दर्यांत तुफानाक सांपडटा. ताचें तारून फुटोवन तो एका एकसुर्या जुंव्यार पावता. थंय आपल्याक रावंक तो एक खोंप बांदता. तो देवा लागीं आपल्याक साल्वार कर म्हूण मागतना ताचे खोमटेक उजो लागता. धुंवर पळोवन एक हेलिकॉप्टर जो वयल्यान पासार जातालो तो त्या मनशाक साल्वार करता. खोंप लासल्या म्हूण तो निराशी जाता खरो, पूण देवाची येवजण ताचे सोबे शार्ती पावता. जेजू देवाचो पूत संवसारांत आयलो आमकां सोडवण दिवंक. देवाचो पूत जावनूय ताका कोस्ट आनी मरण सोंशें पडलें. हीच जाली देवाची येवजण. देवाची येवजण. पयली सुटका. जेजूचेर भावार्थ दवरून ताची आपणायलोली भुरगीं कशीं बापाशी वचोंक आमकां सुटका जेजू फावो करता. आमचे काळजाचे ओत्रेक शार्ती पावोवंक जेजूचेर पातयेवन रावुया. दुसरें एकचार. देव सदांच एकचारान जेजू आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे सांगाता रावता. देवाच्या एकवटान जियेवया. तिसरें खालतेपण. जेजू बापाक खालती रावलो तशींच आमी देवाचे येवजणेक खालती रावुया. चौथें फुडें वचप. भावार्थान जेजूच्या पावलांनी पावल मारून फुडें सरुया.
आनी आमचें जिवीत येसवंत करुया. प्रितीवंत बापा, वायट वो बरें हीच तुजी येवजण म्हूण मानून घेवन जिवितांत फुडें सरूं आमकां तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.